नमस्कार. गोयच्या गांवगिऱ्यांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां वयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. अस्नोड्याच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत तिसऱ्या दिसाय क्लोरिनाची गळटी, थळाव्यांनी पातळा भंय. वागातोरच्या हॉटेलांत महाराष्ट्राचे चलयेचेर आगळीक केल्ल्या विदेशी पर्यटकाक हणजूण पुलिशेन केली अटक. फाटल्या 2 वर्सां सावन आशिल्लो फरार. गांजो तस्करी प्रकरणात कळंगूट पुलिशेची एकल्याक अटक. 8 लाखांचो गांजो केलो जप्त. कोलवाळीत 2 कारी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. कोणाकूच जाली ना दुखापत, पूण कारींचे बरेच जाले लुकसाण. सावड्ड्या चोरांनी 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो व्हेल्यो फारावन. तालावां दिवचे बरोबरूच पुलिशेन पेट्रोलिंगाचेरूय दिवचो भर, थळाव्यांची मागणी. पेडणेच्या तरणाट्यांक सदांच करतलो आदार. आमदार प्रवीण आल्लेकराचें आश्वासन. आता खबरो विस्तारांत. अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्पांत क्लोरीन गॅस लिकेज जावपाचे प्रकार घडत आशिल्ल्यान प्रकल्प वाठारांत सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. क्लोरिनाची परत लिकेज जायत आशिल्ल्यान वाठारांत भंय पातळ्ळा. ह्या प्रकल्पांत बेरेस्तारा जाल्ली गॅस लिकेज नियंत्रणांत हाडून 24 वरां जावचे पयलींच काल शुक्रारा सांजे परत एक फावट गॅस लिकेज जाली. खबर मेळटकीच दिवचो लुजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. 3 वरां परस चड वेळ घामाघूम जावन दळाच्या जवानांनी राती मेरेन क्लोरीन गॅसीची लिकेज नियंत्रणांत हाडली. जाल्या उपरांत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचो उपाय म्हूण क्लोरीन गॅसीचो सिलिंडर उदकाचे टाकयेन पुरयलो. मजगतीं चालू सप्तकांत मंगळारच्यान काल शुक्रार मेरेन मेळून 3 फावटी क्लोरिनाची लिकेज जाल्ली. वागातूर एका हॉटेलाचे कुडीन ठाणे महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटक बायलेचो विनयभंग जाल्लो. ह्या प्रकरणात दुबावीत आरोपी विक्टर वॅन निरकेक ह्या दक्षिण आफ्रिकन नागरिकाक हणजूण पुलिसांनी 2 वर्सांनी मुंबय सावन अटक केली. जाल्यार एका 16 वर्सां पिरायेचे तरणाटेक फूस लावन उबारून व्हरून तिचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला म्हापशें पुलिसांनी दुबावीत मोहम्मद राजाबल्ली हाका दावणगिरी कर्नाटक सावन अटक केली. ह्या दोनूय प्रकरणात दुबाविताचेर संबंधीत कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून योग्य ती कारवाय करपाक सुरवात केल्या. कळंगूट पुलिसांनी सिकेरी वडाच्या झाडा लागसार धाड घालून दुबावीत दीपक राऊत ह्या 35 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या दुबाविता कडल्यान 8 लाखांचो 8 किल गांजो जप्त केलो. सिकेरी गुळे वखदांची तस्करी जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळटकीच तांणी सांपळो रचून दुबाविताक रंगे हात धरलो. ही कारवाय पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला जाली. कोलवाळी वाठारांत 2 चारचाकी गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण गाडयांचे मात बरेच लुकसाण जाले. फुडलो तपास सुरू आसा.
सावड्ड्या चोरांनी वट्ट 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो आनी डिझलाचेर हात मारलो. सावड्ड्यो ह्यो अश्यो चोऱ्यांच्यो घडणुको नव्यो न्ही म्हूण थळावे सांगतात. पुलिसांनी रस्त्यांचेर फकत तालावां मारचे परस रातचे सारके पेट्रोलिंग करचें आनी ह्या अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडचो अशें फुर्योज जाल्ले थळाव्यांनी मागलां. शुक्रार राती सावड्ड्या 11 ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो आनी डिझल चोरांनी फारयले. थळाव्या पोलिसांनी चाळवले. फकत तालाव मारचे परस मातशें पेट्रोलिंगूय करात म्हूण तिरकल्ल्या थळाव्यांची मागणी. हांव कितली तेंप जालें हांगा गाडी दवरता, खूब वर्सां जालें हांगाच गाडी आसता, पूण अशी केन्नाच चोरी जावना. कालचे राती कोण गँग जाले आसता तेंगेले सारकें प्लॅनिंग करून तेणें हांगा गाडी उबी करून अशें कितें 11 गाडयांचे आमचे बॅटरी काडल्या, दारां फोडून म्हणजे दारां फोडल्या, लॉक फोडल्या, काडपा मेळटा तशें काडलें सगळें आनी दवरले तितले गाडयांची बॅटरी काडले. प्लस म्हाजे 8 दीस पयलीं 2 गाडयांचे हांगा म्हाजे एक गाडयेचे 200 लिटर आनी दुसरे गाडयेचे 60 लिटर डिझल काडलां. ते हांव पयर परच्या आयतारा सगळे टाकयेचे बंदोबस्त करून हांगा दवरल्या आनी काल हो इन्सिडंट जाला. पुलीस कंप्लेन केली हांवें. हे आमगे सावड्डे आतां न्ही कितले तेंप जालें चोरी जायत आहाय, पूण हांव इतलें सांगता हे चोरी जावपा हें कारण म्हणटा पुलिसीन कितें तरी करपा जाय. पुलीस थिंगा पुलाचे 10-12 सगळे एकठांय रावताय, ते थिंग रावलो पाहिजे. दिसा रावताय ते राती हिंगा रावा हिंगा राती पेट्रोलिंग करया आनी लोकांक कोणा तरी धरयाय. कित्याक हे आतांचे न्ही डिझल चोत्ताय, मागीर लोकांच्या गाडयां बॅटरी चोत्ताय. हे बॅटरी म्हणटा चड जालो आहा. बॅटरी आमकां खबर म्हण आतां आमी हे आमकां एकूच सांगपा म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंट सांगता GPS बसयाय, मागीर नंबर प्लेट बसयाय. ह्या तेंचे फायदे कितें आहा आमकां हें बसोवन. आतां चोरी गेले आतां तेणें आमकां हे धरून दाखोवपा जाय सामकें, जाल्यार आमकां फायदो आहा. नाल्यार हे फुडें आमकां सांगना काय GPS बसोय, नंबर प्लेट बसोय आमकां सांगना काय. गव्हर्मेंट आमकां डायरेक्ट चॅलेंज करता आतां. आतां ह्या तुमी हे पळय चोरी जाल्या तुमी हाडून आमकां दिया सगळी बॅटरी आनी हे लोकांचे डिझल. हे आतांचे चालू जायत आहा. आनी थिंगा पळय ते पुलाचे लोकांक ट्रस्ट करून बसयताय पुलिसांक, ते पुलिसांक काड्या थिंगाचे आनी राती पेट्रोलिंगाक घाले, जाल्यार लोकांक फायदो जातालो. हे आतांचे आतां ह्या लोकांक बॅटरीचो त्या लोकांक लोकांक घर फोडूंक लागतले. हे आमगे इतलें मागणें कोणें तरी चोवपा जाय. हे चोर हे मातशें पयसूल चोर आसपा न्हय, हे जे पाशिरी जाला तेजे आसताले कोण जाले. हांव आसा सावड्डे तिस्कार आनी हांगा जे ट्रक पार्क करतात मायनिंगाचे तेतूंतले 11 ट्रकाच्यो बॅटऱ्यो चोऱ्यो गेल्ले आसा. तशेंच जे ओनर आसा तेंचें म्हणणें आसा हेज्याय पयलीं ती घटना घडलेली आनी आतां परत ही घटना घडलेली आसा. तशेंच काही ओनर आसा तेंचें म्हणणें आसा की बॅटरी बराबर ते खंय तरी डिझलूय चोरयेक वयता आनी जी चोरी जाल्या ती खंय तरी दारां फोडून, ग्लास फोडून, तशेंच लोकां मोडून ही चोरी केल्ली आसा चोरांनी. तशेंच हे जे ओनर आसा तेंची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन पोलिसांनी हेजे एक्शन घेवचें आनी जे चोर आसात ते खंय तरी तांकां धरचे. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. मालदीव्स जाल्ल्या दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग सर्तीन जैतिवंत जाल्ल्या गौरेश किनेळकार, दुबय जाल्ल्या मिस युनिवर्सल सर्तीन जैतिवंत जाल्ली साची सावंत हांकां म्हजे कडल्यान कसलीय मजत जाय पडली जाल्यार ती हांव अवश्य करतलो. तशेंच मजत हांकां सदांच तेंको आसतलो अशें उतर पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान दिलें. शुक्रारा पेडण्या भाजपा वतीन वेगवेगळ्या सर्तीन जैतिवंत जाल्ल्यांचो भोवमान केल्या उपरांत आमदार आर्लेकार उलयतालो. म्हाका दिसता खूब उमेद दिसता, कित्याक जेन्ना हांव पेडण्यान येयलो तेच्या 2.5 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें युथाकूच घेवन हांव फुडें चललो आनी जाता तितलो हांवें सपोर्ट म्हाज्या युथाक केल्लो. कित्याक युथ हो आमचो कणो खऱ्यांनी, तेका लागून ह्या युथाक हांवें फुडें काडपाक खूब आनी आयज तेंच्यांनी खंय तरी भाग घेतलो. म्हाजो खंय तरी बारीकसो तेंकां सपोर्ट आसतलो, पूण हांव तेंकां इतलेंच सांगूंक सोदतां, तुम्ही आयज ब्रावन घेतले, तुम्ही गोल्ड घेतले, अशीच तुम्ही गोल्ड घेत वचात आनी म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. असो तशेंच आयज तेंकां हांव सांगूंक सोदतां, आयज अशेंच आमच्या पेडण्याचे 30 जाणांनी आमचे आयज गोंय आमचे पेडण्या तालुक्याचे आनी ते आमकां प्राउड फील, कित्याक अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचे आनी अशेंच तेंच्या आवय बापायनी अशी इनिशिएटीव घेवची आनी अशीच भुरगीं अशीच आमच्या पेडण्याचें नांव. कित्याक सदांच म्हणटाले पेडणे आमचे फाटी, पण आतां म्हाका दिसता पेडणे आमचे नंबर 1 आसा आनी नंबर 1ूय जातले.
सेजा कामगारांक आतां अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटान तेंको दिला. वेदांता मायनिंग कंपनीक जर कामगार आनी शेतकारांचे पडिल्ले ना जाल्यार आमकां मायनी कित्याक जाय असो प्रश्न किसान सभेन फुडें केला. घरा पुसपाची पाळी आयिल्ल्या सेजाच्या अस्वस्थ कामगारांनी शेनवारा किसान सभा हे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेवन तांच्या मुखार आपली व्यथा मांडली. कामगारांनी आपल्या मागणीचे निवेदनूय किसान सभेक दिले. ह्या वेळार 150 परस चड कामगार हाजीर आशिल्ले. धा वर्सां जाली मायनिंग आतां बंद जाल्ली आसा आनी हें काम 10 वर्सां जाली मायनिंग बंद जाल्लें आनी ही चालू जावची म्हणून कामगारांनी खूब संघर्श केलो. खंय खंय भोंवले ही करचे म्हणून पणजे आनी माळ सुद्दां खाल्लो ह्या लोकांनी. दिल्ली सुद्दां गेले. आयज चालू जाली सरकारान EC हेंकां आतां ऑक्शन करच्या पयलीं ह्या कामगारांचो पयलीं विचार करूंक जाय आसलो. ते कंपनीक टर्म्स एंड कंडिशन घालूनच ताका दिवचे आसले. आयज पळय शेतकाऱ्यांचो सुद्दां विशय कसो आहा, मामलेदार ऑर्डर दिता आनी हे कंपनी कोर्टान वयता. हे कंपनी कोर्टान वयता जाल्यार सरकाराची ऑर्डर मान्य ना हेंकां आनी हेंकां काडून परत कंपनी सरकार काडून परत हेंकां परत ऑप्शन हेंकां ब्लॅक लिस्टान मारूंक जाय. कंपनी जी कामगारांचो हीत जाल्यार शेतकाऱ्यांचो हीत जपता तांकां जी चलोवंक दिवंक. आतां ही मायन आसा, हे शेतकार आमचे मयेचे आसूं जाल्यार बिचोलचे आसूं, कामगारांक जे जर शेतकाऱ्यांक जर कितें दिवंक सोदिना जाल्यार कित्याक जाय मायनी? गरज ना मायनीची. आमकां जर कांयच फायदो ना हे मायनीचो जाल्यार गरज कितें आसा? शेतकाऱ्यांक काम मेळोंक जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांक, कामगारांक काम मेळोंक जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांक कितें तरी मेळोंक जाय जाल्यार तुमी ही मायन चलोवंक जाय जाल्यार कितें फायदो? कांयच फायदो ना. पावसाच्या दिसांनी चोल्ला घाटाची सोबीतकाय सगळ्यांच्याच मनांचेर मोनेळ घालता. फाटल्या कांय दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून चोल्ला घाटावेल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले ल्हान व्हड गसगशे आतां प्रवाहीत जाल्यात. ताका लागून थळाव्या सयत पर्यटन लेगीत गसगश्यांचेर व्हडा संख्येन गर्दी करपाक लागल्यात. सावन बेळगांव वतना पावसात चोल्ला घाटावयले सोबीत दृश्य पर्यटकांचे मन भुलयता. सोबीत सैम, आंगार कांटो हाडपी थंडाय आनी दोंगरा वयल्यान घालून घेवपी घसघशांक लागून पर्यटकांचे मन प्रसन्न जाता. शेनवार आयतार जाल्यार चोल्ला घाटार सामकीच गर्दी पडटाली. पावसात चोल्ला घाटावयले घसघशे पळोवपाक येवप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. मात हांगासर येवपी पर्यटकांनी सोऱ्याच्यो आनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो जळीमळी उडयिल्ल्यान घाटार कोयऱ्याच्यो राशी पडल्यात. सैमाची सोबीतकाय पळोवपाक येतात ही बरी गजाल, पूण बुरशेपणा करूं नाकात अशें आवाहन कांय सैम मोगी पर्यटकांनी केला. ऐकात. तर आम्ही एक सोलो ट्रिपला आलो होतो, तिघे जणी. तर गर्ल्स ट्रिप होती आमची. तर आम्ही आता साऊथ गोवाहून डायरेक्ट वापस आता बेळगावला चाललो आहोत. पावसाळा एक असा ऑफ सीझन म्हणतात लोक, पण गोव्यासारख्या ठिकाणी ऑफ सीझन हा काहीच नसतो. आम्ही एक सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे पार्टी लाईफ गोवाची सोडून आम्ही सगळं काही एक्सपिरियन्स केलं आहे हे टाईम. तर मी ही एक गोष्ट पाहिली आहे ना की लोक आजकाल खूप वातावरण बद्दल बोलत आहेत पण इनिशिएटिव्स घेत नाही आहेत. तर माझं एवढंच एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट असेल की आपण एक डिस्पोजल बॅग कॅरी करावं किंवा जे पण आपलं ट्रॅश असेल, प्लॅस्टिक्स म्हणा नाही तर काही पेपर बॅग्स, काही जे आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी हानिकारक आहे तर ते आपण चांगलं डिस्पोज करायसाठी किंवा आपण एक जागा डस्टबिन्स आपल्याकडे खूप आपल्याला एव्हरी 1 किलोमीटरवरती पाहायला भेटतात. पण ते जर अवेलेबल नसले तर जस्ट होल्ड ऑन टू देम आणि तुम्हाला जिथे पण एक हे जागा मिळेल तिकडे जाऊन तुम्ही ते डंप करा आणि आपल्या एन्व्हायरमेंटला स्वच्छ ठेवा. म्हणजे फक्त पिकनिकसाठी सर, जर पावसाचे दिवस आहेत हे वातावरण, हिरवळ वातावरण, त्यानंतर घाटामधलं सौंदर्य हे सगळं बघण्यासाठी सर इकडे आलो आहे मी. इकडे तुम्ही आता वॉटरफॉल्स वगैरे सगळे बघितले? वॉटरफॉल्स वगैरे सर सुरल्याला जाऊन आलो आहे मी आता. सुरल्याला जाऊन बघून इकडे आलो आहे आता. आणि लोकांसाठी ते काय मेसेज देणार तुम्ही, जे लोक इथे पिकनिक वगैरे करायला येतात ते? आता ॲक्च्युली सर आम्ही काय जास्त इकडे येत नाही, वर्षातून एकदा दोनदा येतो आहे. आम्हाला तर वाटतं की इकडं हे घाटचं जे रस्ता आहे या रस्त्याचे थोडं रुंदीकरण व्हायला पाहिजेत ॲक्च्युली. म्हणजे घाटामध्ये गाडी जेव्हा येतात तेव्हा एकदम
आमच्या सांगायलाच का एक वातावरण या ठिकाणी निर्माण होतं आहे त्याच्या. आणि जे लोक पिकनिकसाठी येतात प्लास्टिक वगैरे घेऊन येतात त्यांच्यासाठी तुम्ही काय मेसेज देणार आहे? सर जे प्लॅस्टिक आपण जे वापरतो व्यवस्थित पिशवीमध्ये घालून जिथं टाकायची जागा असते त्या जागेला म्हणून टाकायला पाहिजे. आम्ही एव्हरीवर ह्या सायडीन भोंवपाक येता आनी हांव एक सजेस्ट करता की कोणूय येता पळय हॉटेल ये तुमी भोंवात निसर्गाची मजा घेयात पूण केन्ना हांगा येवन घाण करूं नाका. तुमी ड्रिंक घेवन येया तुमचे पिया पूण तुमचे बाटले तुमच्या वांगडा घेवन वचा पूण हांगा घाण करूं नाका. येयात एन्जॉय करा कित्याक तुमी येयले कोणी सोंपना हांगा तुमच्या फाटल्यान खूब जाण येवपाक आसता तांकां येवन तांकां तुमी जे एन्जॉय केला ते तांकां एन्जॉय करूंक दिवं. तुमकां ह्या भागांतलें कितें आवडटा पळोवपाक? ह्या भागांतलें म्हणजे पळय नेचर एक तर तुका सीन मेळटा बरो वॉटरफॉल प्लस हो एक ब्युटिफूल रोड आहा जो फक्त पावसा टायमार तुका पळोवपाक मेळटा. तो सगळ्यांनी वचून एक्सप्लोर करचो. सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी येवन हांगा एक्सप्लोर करचें. मजगती घसघशांचेर सोरो पिवन धुमशाणां घालपी तशेंच सोरो पिवन कोयर थंयच उडोवन वचप्यांचेर खर कारवाय करतली अशी शिटकावणी रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणेन दिल्या. लायक आतां घाटार कितें जाता तें आमच्या हातांत ना. इट इज नॅशनल बारीक बारीक वॉटरफॉल्स आसा वॉटरफॉल्स पण जे म्हज्या मतदारसंघान आसा म्हज्या मतदारसंघान पळय खंयचेच वॉटरफॉल आतां आयले फ्रॉम नाव ऑन इट इज गोइंग टू बी अ ऑर्गनायज सेक्टर आनी बाकीचे पसून जे वॉटरफॉल्स ऑल ओवर गोवा पळय जे आसा जे आमी हातान घेवपाचे आसा फॉर टू मेक इट अ ऑर्गनायज सेक्टर ते पसून आमी पयलीं हे 2 घेता तशें सावथ गोवा आनी 2 घेता. सो वी आर ट्रायंग इट आउट की बाबा हे आमचे पळय जे एफर्ट्स आसा ते कशे बेनिफिशियल जातले ते पॉझिटीव टुवर्ड्स पॉझिटीव अशे एफर्ट्स आमचे जातले की कितें आमकां कळटलें एक रोखडेच 2 म्हयन्यान कळटलें जेन्ना आमी लायक आय सेड आमचें तें रिसेप्शन आसतलें अमकी फायन आसतली लिटर केल्यार आमकां लोकांक एक एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटले बाटल्यो आनी प्लास्टीक व्हेल्यार आनी थंय आमचे मॉनिटर थंय गायड्स आसतले ट्रॅकर्स आसतले टू चॅक वेदर पीपल आर लिटरिंग ऑर वॉट आनी वी आर प्लेसिंग गार्बेज बिन्स अलॉंग द एंटायर ट्रेल. सो होपफुली लोकांची जी सिवीक सेन्स आसा ती जागी जातली आनी पीपल वील स्टॉप लिटरिंग. आयतारा आनी सुटयेच्या दिसा गोंया सयत हेर राज्यांतले पर्यटक चोर्ला घाटार व्हांवपी वेगवेगळ्या घसघशांक भेट दितात. कांय लोक पार्ट्यो लेगीत करपाक येतात. धुमशाणां घालून सोऱ्यांच्यो बाटल्यो उकताडार फोडूनय उडयतात. ह्या वाठारांत जावपी गैरप्रकाराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंदीत प्रशासनान नदर दवरपाची गरज आसा. तशेंच सुटयेच्या दिसा ह्या वाठारांत पुलीस बंदोबस्त करपाची गरज आसा. विराज कामता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खांडोळचे बुद्धकालीन गुफा वाठाराचे सोबितीकरण जावप गरजेचें आसा अशें बेतकी पंचायतीचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नाईक हाणें म्हणलां. ही गुफा पळोवपा खातीर येवपाक बरी वाट आनी हेर गजाली आवश्यक आसात अशें नाईक हाणें सांगलें. माशेलचे बेतकी पंचायत वाठारांतली ही बुद्धकालीन गुफा थळावे हिका वनदेवी म्हणूनच संबोधतात. मात ह्या गुफा परिसराचे सोबितीकरण करपाची सामकी गरज आसा. बेतकी पंचायत ते खातीर यत्न करतली अशें बेतकी पंचायतीचे आदले सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नाईक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. आयज आमी हांगा तामसुले हे आमचे मल्लिकार्जुन देवळा कडच्यान आमी फुडें येयले. हांगा आमचे फुडें सावयकार बाब रावता हे सगळे आडीक तिमले आनी हे आमचे रामा हेंच्या हितून आमी आतां एक केव पळयली. केवीन हांगा तुळशीचे सेपीन फातरूच सारके तुळशीचे सेपीन आसा आनी हांगासरले सगळे वनदेवी अशें हांगा तेंची पुजा करता आनी तेंचे हांगासर दररोज येवन ते दिव्याचे वाट पेटयता. आनी व्हडले तुमी आतां केव पळयल्यात कशें आहा ती. सो हांगा म्हणजे स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा ते. स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा. आमी आयकलेलें अशें हालींच की बुद्धाची केव कशी अशें म्हणून आयकलेलें. बुद्धाच्या टायमा वयली तेन्ना बुद्धाच्या टायमा वयली केव अशें म्हणटा. पूण आतां आमी हांगा एक्चुली पळयलें जाल्यार सारकें तुळशीचें सेप आसा आनी हांगासरली लोक वनदेवी अशें म्हणप लोकांचें चालू आसा आनी पुजा पाठ जावं तेंचो वार्षिक हें आसा तें करतात. ओके. सो आतां हेची दखल बी कोणी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट बीन अशें कितें येयल्लें बीन तुमकां कितें खबर आसा अशें कितें? फाटीं हांगा येवन गेल्ले आसा म्हणून अशें आयकलां
पूण अजून तेजो फुडलो व्हडलोसो डेव्हलपमेंट बीन तसं कांय जालें ना. ओके. सो तुमचे एरियांनी ही आमची बेतकी खांडोळा म्हणजे खांडोळ्यात गांवान आसा हे. आमचे 2 गांव आसा, एक खांडोळा आनी बेतकी म्हणून. ओके. सारकें सिमेर कशें आसा, फुडें मागीर आमची बेतकी सीम सुरू जाता. ओके. आमचे बेतकी खांडोळा पंचायतीक पडटाय. ओके. सो तुमी आतां हेजेर कितें अवेरनेस बी कितें फुडें फॉलोअप बी हेजो कितें? आमचे आतां ते प्रयत्न चालू आसा, हेजो बरो हे जावचो आसा. मागीर आतां हे पुजा करता म्हटलें न्ही तुमी, ते म्हणजे अशें वार्षिक पुजा आसता, डेली पुजा आसता काय कशें आसता? आतां जे जाग्यार हे आसा ते हांगासर उदबत्ती आनी बाकीचे तेंचे पुजा पाठ बीन तशें तेंचे चालू आसता. दिवो बीन लायता. दिवो बीन ते लायता. जे जाग्यार आसा हेर आमचो रामा खांडोळकर म्हणून आसा तेज्या जाग्यार हे आसा. ओके. सो अशे भावार्थ आसा ते लोक लायता? हय, भावार्थ लोक आसा आनी ते जो ओनर आसा हांगा जाग्याचो तो भरपूर हे करता, सेवा बिवा करता. सो ही हालींच सोदून काडली काय कशें कितें पयलीं पासून चालू आसा, फक्त आर्कोलॉजीच्या मनशांक हालींच म्हणजे ते आतां पावले हांगा. ते आतां स्थानिकांक हे सगळ्यांक खबर? सगळ्यांक वनदेवी म्हणून हांगा खबर आसा. आमची जी बेतकी खांडोळा बायोडायवर्सिटीची टीम आसा तितून आमचो खास करून उमेश नायक आनी आमचो मधू गांवकर हेंच्यांनी ही हांगासर ही केव आसा ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक दाखोवन दिल्ली आसा. सो बायोडायवर्सिटी तुमच्या कमिटीन बरें काम केलां अशें? आमचे बायोडायवर्सिटी आसा कमिटी ती बरी काम करता. जो उमेश नायक आनी मधू गांवकर हे आमचे व्हाळ बीन आसा, कनेक्टेड व्हाळ खूब आसा. जर आतां कोणाक अशी जर ही पळोवपाक बीन जाय न्ही जाल्यार तांकां लँडमार्क असो खंयचो म्हणटा तुमी? हांगासरूच एक बीग बी म्हणून हांगासर बरें व्हडलें हॉल आसा. त्या बीग बीच्या सकयले सायडीक हे केव आसा. कोणें येयले जाल्यार ते बीग बीग विचारले जाल्यार रोखडेच लागींच मेळटले. ओके. म्हणजे बीग बीच्या रोडाक घेवन सकयल अशें येवप ते? बीग बीच्या सकयले सायडीक येयले जाल्यार हांगा रोखडेच कोणाकूय मेळटली. गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून डांबरीकरणाच्या कामाचेर सरकारान बंदी घाल्या. ताका लागून गोंयच्या रस्त्यांची डांबरीकरणाची कामां 15 नोव्हेंबरा उपरांतूच हातांत घेतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. तशेंच म्हापशा आनी मांद्रे मतदारसंघांतल्या रस्त्यांचे पुनरुत्थान करचे खातीर एजन्सीची नेमणूक करून कामाची निविदा दिल्या. भौशीक बांदकाम अभियंत्यांनी ही सगळीं कामां पुराय करून घेवपाक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार मंत्र्यान उक्तायलें. Only thing, mud mixing of road will not be able to complete before November 15 because there is a ban, there is a circular from the government that in Goa being heavy rainfall, no work to be started, especially hot mix, before 15 November. And hot mixing of all the roads in the vicinity where there is a ground gateway or where there is a sewerage will be taken up by BWD only after 15 November 2020. See, as per my knowledge, especially in Mandre and Mapsa, all the agencies have been finalized. Work orders are issued and they have been asked to maintain the roads in Mandre area as well as in Mapsa area. It is now the duty of the PWD engineers to get this work done by them. Because wherever we have completed, we have wrote a letter to them stating that we should get it done. Then as per that, resurfacing of the road is already done, already tendered, work order issued, and the work has to be started. दिवचलच्या बाजारां वाठारांत आशिल्ले वडापाव आनी बेलपुरीचे गाडे आतां एकाच सुवातेचेर स्थलांतरीत केल्यात. पत्र्यांचे गाडे काडल्या उपरांत नुस्तें मार्केटा कडेन मेकळ्या जाल्ले सुवातेर ह्या गाड्यांक जागो दिला. शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर आशिल्ले हे गाडे बाजाराक येवपी ग्राहक आनी येरादारीक आडमेळ थारताले. देखून पालिकेन ह्या गाड्यांची एकेच सुवातेर वेवस्था केल्या अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या. मजगतीं जे सुवातीचेर गाडे हाडल्या थंय फूड कोर्ट करपाचो पालिकेचो विचार आसा अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाणें सांगलां.
खंय खंय पार्किंगान किंवा आनी खंय खंय जे गाडी आशिल्ले ते वेगवेगळे कडेन रावताले ताका लागून सर्टन कंप्लेंट्स येताली किंवा फाटीं जी मार्केट कमिटीची आमची मिटींग जाली तेन्ना ते डिस्कस जाल्लो इशू. सो अशें जे खंय खंय वाटेर रावता ताका लागून पार्किंग किंवा ट्रॅफिकाक ऑब्स्ट्रक्शन जातालें. सो ताका लागून सगळे ते आमी एट प्रेजेंट मार्केटान हाडलेले टेम्पररीली सद्या कित्याक तांकां एकदम बंदूय करूंक शकना ताका लागून टेम्पररीली तांकां थंय शिफ्ट केल्ले आसा आनी थंय दे वील स्टार्ट. आतां फ्युचर फुडें कितें आसा तें कावन्सील वील डिसायड. कावन्सिलाची जी अपकमींग मिटींग आसतली तेन्ना कावन्सील वील टेक अ डिसिजन. मार्केट कमिटीची मिटींग आसली थंय तेंच्यांनी ठरयलें की सगळे गाडे एकी कडेन हाडा म्हणून पयलींचे आमी जे गाडे आसले पळय ते आमी डिसमेंटल करून आतां तो जागो आमी पयल्लो आसा म्हणजे तांकां सगळे बिचवलचे म्हणजे मार्केटान जे जे हेवटेन तेवटेन गाडे आसले पळय ते सगळे एकी कडेन हाडलेले आसा. तांकां बऱ्यापैकी आमी म्हणजे फूड कोर्ट बरो बऱ्यापैकी करूंक शकता. आनी मातशें कितके गाडे आसा बिचवले जागो पावना सद्या म्हणजे एकीच कडेन आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात. सगळ्यांक एकूच कलर आमी दितले म्हणजे थंय फोराम घालून लायटीचे अरेंजमेंट सगळे करून दितले तांकां बरी फॅसिलिटी करून दितली. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.